हवसकांडात घुसपाल्याचें नांव मुखार आयल्या उपरांत भाजपाचो नगर विकास मंत्री आनी वास्कोचो आमदार मिलिंद नायकान मंत्री पदाचो राजीनामो दिला। ताचो राजीनामो स्वीकारून राज्यपाला कडेन धाडून दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। वेंचणुकेच्या तोंडार घडिल्ले घडणुकेन भाजपाक एक व्हडलो धपको दिला। भाजपाच्या एका मंत्र्यान वासनाकांड केला असो आरोप करून त्या मंत्र्याचेर कारवाय करची अशें मुख्यमंत्र्याकडेन मागिल्ले। भाजपा सरकारांतलो तो मंत्री म्हटल्यार मिलिंद नायक आशिल्ल्याचे काँग्रेसीन जाहीर केले। ताज्या कांडाचे पुरावे राज्यपाल आनी उपरांत पत्रकारांकय सादर केले। ते भायर पणजी पुलिशेंत ताजे आड कागाळ नोंदयली। मिनिस्टर मिलिंद नायक हाणें आपलें रेजिग्नेशन जें आसा फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन जावचें हाज्या खातीर ताणें आपलें रेजिग्नेशन दिलें आसा। हांवें रेजिग्नेशन एक्सेप्टूय केलें आनी गव्हर्नराक धाडून दिल्लें आसा। सो दॅट वॉट एवर द थिंग्स फुडलीं जें कितें आसा तपास यंत्रणेचे दबाव दिसून येवंक जायना म्हण स्वता जावन मिलिंदान राजीनामो दिलो अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। पूण दुसऱ्याचेर पर्सनल आरोप करचे आदी मनशान विचार करचो असो शर्मावय तानावडेन दिलो। आयकात। तुम्ही एज अ पार्टी इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्या वटेनच्यान कितें जातलें बी नाही कसलें तें जेन्ना तुमच्या मिनिस्टराक रिजायन दिवचे काय ना म्हणून तेणें स्वताहून जें फ्री एंड फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून तर तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा। त्यामुळे ते अजून आमी पार्टी भितर इंटरफियर करना। पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन लिगॅलिटी जी आसा ती तो कितें दिसता पण तुमचो मिनिस्टर तो म्हणून तर म्हाका हें आसा की आमच्या मिनिस्टरान हें करतकच वेळ न करता ताणें मुख्यमंत्र्याक सांगलें। काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान ह्या मंत्र्याच्या पुरावे सयत नाव घेतकीच काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान रोखडीच मिलिंद नायका आड लैंगिक अत्याचाराची कागाळ पणजे पुलिशेच्या बायला विभागात नोंदयली। मनशाचे जे तिने म्हाजे कडेन दिल्लेले पळय ते डिटेलान तुमकां हांव सांगता। सो मातशें एक प्रेस कॉन्फरन्साक ओरिजिनल मोबायल प्लस तिजो कॉपी करून दिल्लो मोबायल हे दोन्ही हांवें सबमीट केलेले आसा। सो नाव द बॉल इज इन गव्हर्नमेंट। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस।